काँग्रेस हो दिशाहीन पक्ष तांच्याकडेन केंद्रांत तशेंच गोंयांत नेतृत्व नाशिल्ल्या कारणान ते आपले उमेदवार थारोवपाक शकनात। तेन्ना भाजपाचेर टिका करच्या परस ताणें तांच्या पक्षा भितरल्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें खासदार सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें। आदलो आमदार कालूस आल्मेदाच्या पक्ष प्रवेशा उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तानावडे उलयलो। म्हजेर अन्याय जालो जाल्यार कसोच ओगी रावचो ना, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन सांगता। लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार अजूनय थारनात। हे विशीं सार्दिनाक विचारल्यार तो सांगता हो खंय पक्षाचो निर्णय। आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल पर्रीकार हांकां भाजपान घेवचे काय ना हे केंद्रीय फुडारी थारायतले। हेर जायते फुडारी बेगीनूच भाजपान प्रवेश करतले अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तशेंच खासदार सदानंद शेट तानावडेन दिली। आदलो आमदार कालूस आल्मेदा हांच्या पक्ष प्रवेशा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तानावडे उलयलो। वास्कोचो आदलो आमदार कालूस आल्मेदान भाजपान आयज आपल्या कार्यकर्त्यां सयत प्रवेश केलो। 2017 वर्सा तांकां भाजपान वास्को मतदारसंघाची तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान कालूसान काँग्रेसीन प्रवेश केल्लो। भाजपा गोंयच्या उदरगतीची खातीर बरें काम करता अशें कारण दीत आपूण भाजपान पुनर्प्रवेश करता अशें कालूसान पक्ष प्रवेशा उपरांत सांगलें। कालूस आल्मेदा हांकां भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें पक्षांत येवकार दिलो। दक्षिण गोंयांत आयज प्रचार करचे पयलीं नागेशीच्या नागेश देवस्थान, बांदोडेच्या महालक्ष्मी देवस्थानांत आनी मडकयच्या नवदुर्गा देवस्थानांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपो आनी वावुरप्यांनी देवाचें दर्शन घेतलें।
देशांतल्या जायत्या शारांनी उष्णताय वाडल्या आनी गोंयांतूय उष्णताय ल्हार येवपाची शक्यताय आसा। हे फाटभुंयेर गोंयकारांनी उष्णताय टाळपा खातीर योग्य जतनाय घेवची अशें आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फांट्यान केल्या। हे संबंधी फांट्यान प्रसिद्धी पत्रक जारी करून घेवपाक जाय आशिल्ल्या उपायाची म्हायती दिल्या ती अशी: चड काळ थेट सुर्याच्या उजवाडाक रावप टाळचें, दिसभर भरपूर उदक पिवचें, चड घाम येवन कुडींतलें उदक उणें जावचें न्हय म्हणून खर व्यायाम करप टाळचें, ज्येष्ठ नागरिकांनी आनी भुरग्यांनी दनपारची 12 ते 3 मजगतीं सुर्याच्या खर किरणांच्या संपर्कांत चड काळ रावचें न्हय, सुती कपडे घालचे, दोळ्यांची जतनाय घेवची, आहार संतुलित दवरचो, सोरो, कॅफीन, कॅबिनेटेड पेयां मर्यादीत करात, पचपाक जड प्रदिना चड, खूब तेलकट, तळिल्ले, तिखट आनी मसाल्याची खाणां चड खावची न्हय। निमणें, जर तुमकां चक्कर येवप, अशक्यताय जाणवप, मळमळप वा थकवाचो अणभव आयल्यार रोखडीच वैजकी मजत घेवची। फोंडा पंचायतीच्या हद्दींत येवपी सालेली ह्या वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडयिल्ल्यान थंय आतां कोयराच्यो राशी जाल्यात, तशेंच कोयर कुसला। होंडा पंचायत सदचो कोयर एकठांय करून ताचो विलो लायता, मात इतके आसूनय कांय लोक ह्या वाठारांत परत परत कोयर हाडून उडयतात अशें कळटा। ह्या कोयरांत चिकन सेंटराचो कोयर तशेंच हेर तरेचे मांसाचो कोयर लेगीत उडयतात। पंचायतीन कोयर उडोवपांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावे लोक करतात। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर त्रस्त जाल्ल्या पणजेकारांचे हाल कमी जावचे सोडून वाडतूच आसा। विमानता हॉटेल ते सांतिनेज चर्ची कडलो रस्तो इस्टरा पयलीं सुरू जाता अशें आश्वासन दिवनूय ह्या रस्त्याचें काम चालूच आसा। तशेंच मधुबन सर्कल ते सांतिनेज चर्च कडलो रस्तोय आजून उक्तो केल्लो ना। अशे परिस्थितींत काल सावन PWD ऑफिस ते शीतल हॉटेला कडल्या रस्त्याचें काम सुरू केल्ल्यान ह्या वाठारांत वाहतूक कोंडी जाल्ली दिश्टी पडटा। लोकसभा वेंचणुकेची फाटभुंयेर सध्या सुरक्षा वेवस्था सतर्क जाल्ली आसा। गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सीमेचेर दोडामार्ग वाठारांत तर सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्या। सुरक्षा यंत्रणा रात दीस वाहनांची तपासणी करतात। कालांतरान बंद पडिल्ल्या पर्राच्या फामाद मोठ्या आनी रुचीक गोड काळंगाचे मळे आतां परतून फुलपाक लागल्या। सोलर फेन्सिंगा वरवीं सगळ्या शेतकारांक एकवटान हाडून 90% अनुदान दिवन कृषी खात्यान शेतकारांक शेतां करपाक प्रोत्साहीत केल्ल्याचे शेतकार सांगतात।
काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची 11वी वळेरी जाहीर केली। हे वळेरेंत 17 उमेदवारांची नांवां आसात। 11वे वळेरेंतूय गोंयच्या उमेदवारांच्या नांवांची घोशणा जावंक ना। उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी करपाक येतात म्हूण काल तुमी रस्ते धुल्ले, पूण काल धुल्ले रस्ते आयज परतून धुल्लान मागल्यात। देखून आयज हे रस्ते धुतलो कोण असो प्रश्न काँग्रेसीन सरकाराक विचारला। इतले दीस लोक ह्याच धुल्ल्यान वावुरताले तेन्ना रस्त्यार धुल्लो आसा तो तुमकां दिसूंक ना अशें काँग्रेस विचारता। आम आदमी पक्षाचो नेतो आनी राज्यसभेचो खासदार संजय सिंग हांकां 6 म्हयन्या उपरांत जामीन मंजूर जाला। मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांत ईडीन 2023च्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत तांकां अटक केली। दर एका बायले भितर ताक आसा, जावं ती घर संवसार चलोवपी आसूं नाजाल्यार काम करपी बायल। बायलांक खंयच्याच क्षेत्रांत फाटीं ना। भारतीय जनता पार्टीन बायलांक सदांच मान दिला अशें दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी डेंको हिणें प्रचारा वेळार उलोवप केलें। चुकीच्या जायरातींच्या प्रकरणात पतंजली आयुर्वेदाक सर्वोच्च न्यायालयान बरेच उजरावून काढले। योग गुरू रामदेव बाबा आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण हांकां न्यायालयान हाजीर रावपाचे आदेश दिले।
सालेलगार सध्या उदका खातीर सामकेच वळवळे काडटात. नळ सुक्यार पडल्यात. 3 दिसांत एकदा येवपी टँकराच्या उदकाचे लोकांक नेंबून रावचें पडटा. उदक नासतना जगप तरी कशें असो प्रश्न सालेलच्या लोकांक पडला. देशांतल्या जायत्या शारांनी उष्णताय वाडल्या आनी गोंयांतूय उष्णताय ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर गोंयकारांनी उष्णताय टाळपा खातीर योग्य जतनाय घेवची अशें आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फांट्यान केलां. हे संबंदी फांट्यान प्रसिद्धीपत्रक जारी करून घेवपाक जाय आशिल्ल्या उपायांची म्हायती दिल्या. हे विशीं IMAच्या गोंय फांट्याचे अध्यक्ष डॉ. संदेश चोडणकर चड म्हायती दिता. म्हापशा मार्केटान शेणिल्ली 3 वर्सांची चली सांपडली. मार्केटान शेणिल्ले चलयेक आदले नगरसेवक वैशाली फळारी आनी संदीप फळारी हाणें पळयले. तांच्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केले. वेळ वगडाय नासतना पुलिसांनी चलयेच्या पालकांचो सोद घेतलो आनी वळख पटोवन ते चलयेक पालकांच्या सुवाधीन केले. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मनुसागर या ट्रेनींतल्यान 15,000चो सोरो जप्त केलो. बेकायदेशीर 41,490 लिटराचो सोरो दुसऱ्या राज्यांत व्हरतना 2 जाणांक रेल्वे पुलिसांनी धरले. रेल्वेंतल्यान टॉयलेटीच्या वेल्या भागांत हे चोर सोरो लिपोवन सोऱ्याची तस्करी करताले आनी वसई स्टेशनाचेर हो सोरो खाली करताले अशें चवकशे उपरांत कळून आयले. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. जी पणजी आयज दर पावसाळ्यान बुडटा ती कित्याक बुडटा हें तुमकां खबर आसा? ना जाल्यार ह्या प्रश्नाची जाप आमी तुमकां दितात. पणजी बुडपाक जबाबदार कोण? कोणे घाले लक्ष? पणजी न्हंयचेर बसलेली पणजी थोड्याशाच पावसान बुडटा तरी कित्याक? हें आमी काल जाणा जावन घेतले. पणजीन पुर्तुगीज काळांतली 2 गटारां सांपडला. ती गटारां पुरयल्ल्यान पणजे सिटी बुडटाली अशें आमकां कळिल्लें आसा.
स्मार्ट सिटी उपक्रमा खाला राजधानी पणजेन सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्यो बशी सुरू करपाक मातसो कळाव जालो। पणजेंतली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत ह्यो बशी राजधानींतल्या रस्त्याचेर धांवतना दिश्टी पडल्यो। दक्षिण गोंयांत भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे जैतिवंत जातली हातूंत कांयच दुबाव ना अशें आमदार उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें। फाटले फावट नावेलकारांनी विक्रम करीत पयले फावट आपले रुपाय भाजपाचे उमेदवार वेंचून हाडलो। लोकसभा वेंचणुकेंत नावेलीच्यान विधानसभे परस चड मताधिक्य पल्लवी धेंपे हांकां मेळटलें असो विश्वास तुयेकार हांणी उक्तायलो। प्रसिद्धी खातीर गुन्यांवकारां वांगडा फोटो मारून धाडपाचे प्रकार पुलिसांच्या आंगलट आयल्यात। ह्या प्रकाराची उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेवन पुलिसांक नोटीसी धाडल्या। फाटलो 1.5 म्हयनो जालो मधुबन सर्कला लागसार आशिल्ल्या नाल्यान भेंडयेचें झाड कापून उडयलां आनी हें झाड थंयच्यान कोणेच काडूंक नाशिल्ल्यान त्या नालांतल्यान वचपी उदक चॉकअप जालां। हाका लागून थंय घाण वास पातळ्ळा। ह्या हळशिकेक लागून डेंग्यू मलेरिया सारकी दुयेंतां पातळपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला। सरकारान हातूंत लक्ष घालून तें झाड थंयच्यान काडून उडोवचें अशी तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी। सोमारा मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अभियंत्या सयत पॉवर हाऊस सर्कलाची पळोवणी केली। उपरांत मडगांव नगरपालिके पॉवर हाऊसाच्या आवाठान छत्रपती शिवाजी महाराज आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या दोनूय पुतळ्या बसोवपाक परवानगी दिल्या। तशेंच नव्या पुतळ्याचें काम बेगोबेग सुरू जातलें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें।